Students, in this video we are going to see second problem from the unit Heron's formula. So in previous video आम्ही पहिले जेव्हा तीन sides given असतात of triangles आणि आम्ही कशा तऱ्हेन area of triangles by using Heron formula find out केली. So in this video we are going to see so जेव्हा तुमका sides दिसले but in the form of ratio. So हांगा पोवपाक शकता sides दिले आमका triangleचे in the ratio form 12 raised to 17 raised to 25. And given also perimeter is 540 centimeter. So आमका find करून सांगले. So आता आम्ही फर्स्ट कितें करतले जो रेशियो जेन्ना प्रॉब्लेम येतले रेशियो टाइप सो तेका फर्स्ट जे आसा पळय ती स्टेटमेंट लेट द रेशियो बी मल्टिप्लाय बाय एक्स. सो रेशियो जो आसा पळय तो मल्टिप्लाय बाय एक्स करा. सो रेशियो कितें जातलो आता तीन साइड्स गिवन आसा सो हांगासर तुमी तीनूय जे आसा पळय 12x येयलो मागीर 17x येयलो and 25x. So like this हो रेशियो तुमचो हांगासर तयार जालो. ओके सो जेन्ना रेशियो येतलो तेका मल्टिप्लाय बाय x करायचं आणि इन्फॉर्मेशन गिवन कितें आसा पेरिमीटर इज 540 means perimeter equal to 540 centimeter. So आता तुम्ही कितें करतले सो पेरिमीटर फर्स्ट खबर आहा सो फर्स्ट पेरिमीटर of triangle. So the perimeter find out करतले जाल्यार a plus b plus c. So ही जी आसा ती a ची व्हॅल्यू तुम्ही 12x म्हणजे साइडाची, b ची व्हॅल्यू 17x and c 25x. सो ह्यो पेरिमीटर जो गिवन आहा तो 540 तो पेरिमीटरच्या अंडर बरेयाच a ची व्हॅल्यू 12x, b 17x, c 25x. So 540 12x plus 17x. So कितले येलो 17 plus 12 29 आणि 25. So how much 54x. So 540 so हांगासर हो जो 54 आहा तो डिवाइड जातलो सो हांगासर येतलो डिवाइड. सो 54 तुम्ही पोवपाक शकता 54 10 जा. सो एक्साची व्हॅल्यू जी आसा ती कितली येयली 10 येयली. सो आता हांगासर तुम्ही एक एक साइडाची व्हॅल्यू पहिली फाइंड करतले. a जी आसा पळय ती कितली आसा घेतलेली आम्ही 12x. सो 12 मल्टिप्लाय बाय 12x. सो 12 मल्टिप्लाय बाय x जातलो तो. ओके सो 12 into x ची व्हॅल्यू कितली 10. सो 12 into 10 120 सेंटीमीटर. सेम वे आम्ही b साइड काडटले 17x 17 into 10 डायरेक्टली दाखय तुमका मागीर 170 सेंटीमीटर जालो and c ची व्हॅल्यू आम्ही 25x. सो 25 into 10 सो 250 सेंटीमीटर. सो a ची साइड जी आसा पळय एक साइड ऑफ ट्रायंगलाची 120 सेकंड, b ची 170 and c 250 सेंटीमीटर. ओके नेक्स्ट तुम्ही फाइंड करतले सेमी पेरिमीटर. सेमी पेरिमीटर सो बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्म्युला जाय जाल्यार आमका सेमी पेरिमीटर फाइंड आउट करपाक जाय. सो एक फॉर्म्युला बद्दल तुमका इन द लास्ट व्हिडिओ हांवें सांगलेलो पेरिमीटर डिवाइड बाय 2. सो a plus b plus c घेवच्या पेक्षा तुम्ही डायरेक्टली जो तुमका कितें पेरिमीटर दिला तो सुद्धा डायरेक्टली घेऊन तुम्ही सॉल्व करूंक शकता. 540 डिवाइड बाय 2. सो 2 जा 4 हांगा 1 उरलो 2 7 जा. सो सेमी पेरिमीटर इज 270 सेंटीमीटर. मागीर नेक्स्ट बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्म्युला आम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म्युला कितें सेमी पेरिमीटर मायनस a semi perimeter minus b semi perimeter minus c. Now we are going to put value in this formula and semi perimeter आमका कितलो मेळलो semi perimeter c 270, a ची value 120, b ची 170, c 250. Okay, now I am going to write that. So semi perimeter is 270. Next semi perimeter minus a. So 270 minus a ची value कितली आसा a ची value you can see 120. Okay 120. Next again semi perimeter minus b.
सो 270 मायनस बी ची व्हॅल्यू 170. Then next again semi perimeter minus c ची व्हॅल्यू 250. So now first minus कराच 270 सून 120 काढलो कितले उरलो 150. 217 सून 170 काढलो 100 and 217 सून 250 काढलो 20. So next 270 into 150 into 100 into 20. सो आता हांगासर तुम्ही डायरेक्टली आता फर्स्ट तुमकां कितें करपाक जाय एक तर फॅक्टर्स काडपाक जाय ओके नाजाल्यार कॉमन टर्म्स जे कितें आसा पळय ते घेवपाक जाय तुमकां ओके. सो आता सपोज जर तुम्ही फॅक्टर्स काडले 270 चे जाल्यार लेंथी प्रोसेस जातलो पळय 3 9 जा 3 3 जा 3 10 जा 2 5 जा and 5 1 जा. सो अशा तरेन तुम्ही फॅक्टर्स काडटले 3 into 3 into 3 into 2 into 5 ओके. सो नेक्स्ट 150 चो फॅक्टर्स काडटले 3 5 जा मागीर नेक्स्ट 5 10 जा 2 5 जा 5 1 जा ओके. सो हांगासर तुमकां पळोवंक शकता तुम्ही 3 into 5 into 2 into 5. नेक्स्ट 100 चा फॅक्टर्स 100 फॅक्टर्स 2 5 जा 2 25 नेक्स्ट 5 5 जा 5 1 जा. सो 2 into 2 into 5 into 5 आणि लास्ट जो आसा तो 20 चो ओके. सो 2 into 2 into 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20 ओके. आता कॉमन घेच कॉमन पेअर जो आसा तो कॉमन घेतलो तो ब्रॅकेट स्क्वेअर रूटाच्या भायर येतलो मागीर हो 3 आणि हो 3 कॉमन घेतलो भायर येयलो मागीर this 2 सो भायर येयलो हांगासर मागीर 5 and this 5 सो ते अशें अंडरलायन करा सो तुमकां बरें पडटलें. सो हांगा 5 आणि हो 5 सो हांगासर 5 येयलो नेक्स्ट this 5 5 नेक्स्ट this पेअर आणि ह्यो पेअर सो सगळे आउटसाइड द स्क्वेअर रूट येतले. सो हे मागीर मल्टिप्लाय करात सो हे मल्टिप्लाय केलो ओके 3 3 जा 9 9 2 जा 18 5 जा लायक दॅट ओके. सो अशें तुमी कॅल्क्युलेट केले जाल्यार तुमचे आन्सर एट एंड 9000 सेंटीमीटर स्क्वेअर येतलो. and last you have to write statement area of triangle is 9000 centimeter square.